क्लॅरिटी हांव तुमकां दितां की आज आमी विरोधी पक्षाच्या 7 आमदारांक सस्पेंड केल्ले आसा 2 दिसां आज आनी फाल्यां अशे 2 दिसां सस्पेंड केल्ले आसा. ही म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान दुर्दैवी घटना, कारण 7 आमदारांक सस्पेंड करपाची पाळी म्हजेर आयली. विशय जो आसा न्ही, आमी खरें म्हळ्यार प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयच्या जनते समोर पक्षा समोर वचपाची गरज आसा. म्हाका दिसता हो विशय तांच्यांनी परत एकदां म्हाका दिसता प्रायवेट मेंबर डे आसा पळय, शुक्रार आसा तांचो प्रायवेट मेंबर डे आसा, त्या दिसा रेज करपाक जाता आशिल्लो. दुसरें म्हणजे कशें आसा, खंयचेच विशय आसा, एखादो विशय जर तो विशय समाजावर तेड निर्माण करणारो किंवा आनी कितें हे करणारो आसा न्ही, तो त्या विशयाचे तो विशय घेवप काय न घेवप जो आसा न्ही, तो स्पिकर थारयता, तो स्पिकराचो अधिकार आसा. आनी ह्या विशया मुळे म्हाका दिसतें की ज्या तरेन मणिपूरचो विशय ते क्रूज सिल्वा तो करपाक पळयतालो, फाटल्या दिसा करपाक सोदतालो, ताका हांवें सांगिल्लें की एक विशय कशा, हो विशय मणिपूरच्या विशया संदर्भात संवेदना आमकां सबंद देशभराच्या जनतेक आसा. जी गजाल घटना घडली ती घटना म्हणजे आमच्या सबंद भारतीय इतिहासांत हाका एक काळिंबा पासणारी गजाल आसा. ह्या गजाल्या संदर्भांत म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट आसा न्ही भारत सरकाराचें, गंभीरपणे तो विशय घेवन त्या विशयाचो सुटाव करपा खातीर टॉप हाय लेवलाचेर सगळे काम चल्लेलें आसा.